संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका
श्याम देखता सदा आंच बोडवे वैरताम हान्ये तेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे गाया मुझी आशा मुझी
Take my hand, lead me on, let me stand. देवना तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पळयना तुका केदारारी आमी पातयेता तुझे तीर बरवस्ता बागितो तुझ्या उतरा प्रकाश सोसो नाग मरण पोळेवसो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागी वचो आमी तुझे थंय आसा दोतोरा जिविताची देगोवना तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पळयना तुका केदारारी आमी पातयेता तुझे तीर बरवस्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो पुनर्जीवन ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो देवादेन आमचो भाव रैमंड डिसोजाच्या निर्जीव कुडी भोंवतणी आमी आसाव ताच्या कुटुंबा ताच्या भुरग्यां तशेंच ताच्या सैऱ्या धैर्या इश्ट मित्रां बराबर मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार ताचे पासत मागोवंक ताका ससनाचें जीवन लाभच्याक ह्या संवसारांतली आमची जिणी ती तात्कालीक थोड्या तेंपाची आमी कितलींय वर्सां जियोव पूण ती थोड्या तेंपाची पूण आमकां राखून आसा ती ससनाची जिणी ती हरी एकल्यानी आमी जियोवंक आसा ते पासून ह्या संवसारांत आमच्या जिणेच्या अवधेंत ह्या यात्रेक पयना वेळार आमी सगळी तयाराई करता आमचो भाव 70 आनी 100 वर्सां जियेलो ताच्या देखी बरी ती जिणे मुखांतर ताणें केल्लें सगळें बरें वायट तो देवा सरशेन व्हरून गेला आनी देवाच्या त्या झडटेक तो हजर जावन देवाक भक्तींत जाल्यार भाग ताका मेळच्याक ताणें मागिल्लें ते आशिर्वाद ताच्या जिवितांत सार्थक जावन दी म्हणून आमी मागया ह्या संवसारांत तो जियेल्लो देवाचो मोग करूंक ताची साकरी करूंक आनी मेल्या नंतर सर्गीचें सूख भोगूंक हेंच भाग ताका फावो जावन दी आनी देवाक देखच्याक तो फावो दी म्हूण सांगून आमी समेस्त आमच्या ह्या भावा पासत मागता आसतना ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागया ताच्या मरणा वरवीं कुटुंबाक मस्त दूख जालां ताच्या भुरग्यांक ह्या वेळार सोम्यान आमकां बुजयचे जेजून बुजवण पाटयल्ली गरजेवंतांक बुजवण पाटयल्ली पिडेस्तांक गूण केल्ले मेल्ल्यांकी उठयल्लें आनी कितें कुटुंबांत उणें पडलां तें ताच्या आशिर्वादान तें भरती करून दिल्लें हेंच ह्या कुटुंबाकी समाधान ह्या कुटुंबांत लाबोवन दी बुजवण तांकां लाबोवन दी म्हणून ह्या कुटुंबाच्या संद्या बसवत आमी आज मागया हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां वळखून घेवन बक्षांनी मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेवन सदां संकवार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. ये देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागर आनी भगिवंतांक सुखाचो समदीर. रेमांडी सोज आमच्या ह्या भावाची कूड आज मी भाव बनावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तरी ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका तूं सोडय आनी विसलेल्या संगती ससनाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडी येतम्या सयत तुका रूप पळोवचें भाग ताका फावो कर. ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. साम पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां आनी जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्याक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणी येता. जशें आदाम थंय सुमेस्त मरतात, तशें क्रिस्त थंय सुमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या सुमेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेदवा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा गलेसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सर वस्तू म्हणटाना सर वस्तू रसून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका काल जाता म्हूण जायना. शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पूतस सर वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतर हे. Servis por mozo svar, tos mozo daru. Servis por mozo svar, tos
उजवाड तूच म्हजो तारो उपकार म्हजी एकच आशा रावूंक हांवें सुम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी सर्वेस्पराची गोडसाण साकून भोगच्यात त्या देव मंदिरान ताची जाप म्हाका मेळच्यात सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तूच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तूच म्हजो तारो Alleluia, 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 Alleluia. येया तुम्ही सुमेस्त म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतलेल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां ते राज तुमचे दायज करून घेया Alleluia, Alleluia, Alleluia. पदवेदारा बापा तुझी शुभ वार्ता परगट करचे खातीर म्हजे काळीजांनी म्हजे वंठ निर्मळ कर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू येवन पावतना लाजाराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें बेतानिया जेरुजालेमाक पयस नातले सुमार 2 मैलां भितर आसले शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या बाबाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक फुडें गेली पूण मरी घरास रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो पूण आतां जाल्यार ही देवा लागचें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवचो पुनर्जिवंतपण हांवचो जीव तो वळू मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार उरतलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवचो पुनर्जिवंतपण आनी हांवचो जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो सस्नाक मरचो ना येन तूं सतमानताय मो तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसचो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सतमानता देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता बसा जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयण्यानो आनी भुरग्यानो आमी देवाचें उतर आयकलें
ने देवाच्या उतरा वयर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. मरण आमच्या कुटुंबांनी आमी देखता, दूख पावता. मरण एक मिस्तेर, मरणाचो मिस्तेर नियाळ करूंक जेजून आपल्या मरणा मुखांतर आमकां शिकयला. देवाचो पूत तो जावन आसलो, ताका आरंभ ना अखेर ना. तो मनीस जाता आनी मनीस जावन मनशाच्या गतीन जियेता, निमाणें तोच मरण पावता. तो मरण पावलो तरी तिसऱ्या दिसा पुनर्उठता आनी पुनर्उठोवन नव्या जिविताचो आमकां अनुभव तो दिता. आनी हो नव्या जिविताचो अनुभव जेजूक मात्र न्ही, बघा त्या अनुभवांत आमकां समेस्तांक ताणें भागीदार केला म्हणून ताच्या जिवितांत पयल्याच ताणें आमकां कळयल्लें. ह्या सजीवनपणा विशयांत तवळ तवळ उल्लेख करता ताणें सांगिल्लें, आपणाक दग दितेले, आपणाक कश्ट दितेले, अपमान करतेले, खुर्सार मारतेले, पूण म्हजो बाप मात्र म्हाका तिसऱ्या दिसा पुनर्उठयतलो म्हणून. आनी हें सत ह्या आमच्या मरणाचो मिस्तेर हो सोडोवंक आमचे वरवीं जायना, पूण जेजून तो सोडोवच्याक आमकां ताणें देवाच्या कृपेन भरला. आमी आयकल्लें तें पयलें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें तें. ह्या पत्रांत सस्नाचो निवास आमकां तयार आसा म्हूण सांगून सांत पावलो आमकां कळयता. ह्या संवसारांत आमची जिणी आमच्या मरणांत संपता म्हूण आमी चिंतचे न्हय. आमच्या मरणांत आमचें आनी एक जिवन आरंभ जाता. आमच्या जिवनाची आनी एक खूस जावन आसा आमचें मरण, आनी ताच्या उपरांत आमकां कितें मेळटा तें सस्नाचें जिवीत. आनी तें पावो जाय जाल्यार आमी योग्य जायचे, नितळ जायचे, सुम्याच्या रक्तान नितळ जायचे आनी देवाक आमी बगूंक पावचे. आनी तें आमचें जिवन अखेर नातरलें सस्नाचें जिवन. जिवंताच्या गांवांत आमी सदांच रास करचें. सांत पावल सांगता, मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं संवसारार पाताक आयलें आनी हें अविधेयपण एका मनशा वरवीं लाबरलें आदाम येवेतावन. ती देवाक अविधेय जाली आनी ताच्या पातकाची शिक्षा जावन देवान तांकां मरण दिलें. मरण तांच्या जिवितांत आयलें, नातर ती मर्तिनांत तांच्या अविधेयपणाक तांकां शिक्षा मेळ्ळी आनी मरणाक ती वळख जाली. आनी ह्या एका मनशा वरवीं संवसाराक पाताक आयलें जाल्यार हर एकलोय मनीस ह्या पातकांत जल्माता आनी ह्या पातकांत मरता. आनी ताच्या उपरांत आनी एक जिवीत आमकां दिल्लें, आनी एका मनशान तें जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान. ताणें आमकां मरण न्हय, शिक्षा न्हय, बदलाक आमकां कृपे वयर कृपा ताणें ओतली. आमकां मरणाच्या उपरांत सस्नाचें जिवीत आमकां ताणें दिलें. तो रुपांतर जालो, तो पुनर्उठलो आनी त्या पुनर्जिवंतपणांत आमकां समेस्तांक ताणें भागीदार केलें. आमचो भाव सोम्यातें जियेल्लो आनी सोम्यातें तो रुपांतर जावं दी, सोम्याक बगूंक तो पावोवन दी, तें पुनर्जिवंतपण ताका लाबोवन दी म्हूण सांगून आमी मागया. आनी वचो विशय म्हूण धरून आयच्या किर्तनांत आमी गायलो, तशेंच आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत आमी आयलो. मार्ता, मरी आनी लाजाराच्या मरणा वेळार जेजू थंय आयिल्लो आनी त्या वेळार कितें घडलें तें आमी ह्या वचपांत समजले. मार्ता जेजूक मेळोंक मुखार येता आनी सांगता, जेजू तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो. लाजार तुजो इतलो मोगाचो इश्ट, ताका तुवें मरोंक सोडनोजो आसलें, पूण तो मरण पावलो. पूण तूं हांगा आसलोय जाल्यार खंडीत जावन तो मरतो ना म्हणली तसली बरोवशाच्या उतरान ती उलयता. आनी त्या दळा थंयसर जें कितें सत उगडापण जाता पुनर्जिवंतपणा विशयान जेजू सांगता. निमाणे दिसा तो पुनर्उठतलो म्हणून सांगता. मार्ताय सांगता तो निमाणे दिसा पुनर्उठतलो. पूण जेजू सांगता, जर तर तूं म्हाका पातयेशी जाल्यार, सतमानशी जाल्यार तें सस्नाचें जिवीत तुजें जातलें म्हूण सांगून सांगता. आनी
मारता सतमंता सौम्या तूं पुनर्जिवंतपण तूं तो क्रिस्त तुजे वरवीं मात्र ते साध्य आसा म्हणून ते सत ती वळखून घेता तिचो भावार्थ ती उसारता आनी ह्या वेळार तिच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी समजता लाजाराक मरण पाविल्ल्याक जेजू त्या कुटुंबाक फाटीं दिता परतून ताच्या कुडीक जीव दिता ताका तो पुर्ण उठयता ताच्या जिवीक ताच्या कुडीक जीव दिवन कुटुंबांत संतोश दादोस भरता आनी त्या मरणाचो मिस्तेर तो उगडाप करता जिवंतपणाचो तर भावा भयणीनो आमच्या आई बाबाक ह्या संवसारांत तो जिवन आसतना ताणें जबाची सेवा केल्या आत्मीक कायद्यान तो केदाळे पयिल्लो आसलो हर एक आयतारा सुखान आसतना मिसाक तो हजर जातालो आनी आयल्या वर तो पिडेत आसतना तो कश्टार आसतना जाल्यारय सोलोवंक ताका जायना जाल्यारय वकार घेवन जाल्यारय तो हांगासर इगर्जेक येतालो आनी आदल्या आयताराय तो मिसाक आयला आनी ताचें भक्तीपण ताणें प्रगट केलां हें सगळें ताच्या जिवितांत जावं दी आत्मीक संगतीनी जावं दी इतर संगतीनी ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक देव ताका आपणा थंय घेवन दी देव आपल्या पुताच्या रक्तान ताका नितळ करून दी दोन ताका ताची पातकां बगसून दी आमचें मागणें ताका उपकारून दी ताच्या कुटुंबान भेटोवचें तसलें मागणें ताका उपकारून दी आनी ससनाक पुनर्जीव उठोवन देवाक देखचें तसलें बाग बगचें तसलें बाग सर्गराज ताका फावो जावं दी म्हणून आमी मागया आमेन. म्हज्या बाबा भयण्यानो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. आमेन. भोव दयाळ बापा आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या बाबा रायमंडी सोजच्या पासोत हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता ताच्या आत्म्यान कसलेय फातकाचे खत आसता जाल्यार दयाळपणी ते दोन काड आनी तुजें सूख बगूंक ताका फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवीताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुकाणा म्हूण आमकां दूख भोगता
तरी आमर जिविताची बसवणी आमकां बुजोवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरणा तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, povit, povit dălbaraso सर्वेस portu. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हे रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकराची रेयमंडी सोजाची खाकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तोय पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूता भगवंत जुजे आणि सर्व काळी तुका मानवरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां खबर कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उद्दार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवतान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिवतेल्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. ओ जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. विशेव दिता प्रशांत उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया आसा. ताच्या घरांत सदांकाळ जीव म्हाका फावो आसा. सोमी म्हजो गवळी
कांयच म्हाका उरना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना आमच्या सोडवंदराक सुमेजेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता आमच्या हलक्या कुडींक तो नवे रूप दितलो आपले महिमे बरीत आपल्या कुडी सारक्यो आमकां तो करतलो प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा आयच्या दिसा रैमंड डिसोज आमचो भाऊ ह्या संवसाराक अंतरून गेलो आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांतले नितळ करून आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश भोगूंक ताका वर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थाच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक आमी विश्वासान प्रार्थना करया ह्या आमच्या भावाची रैमंड डिसोजाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या करण्याच्या गवळ्याच्या खांदार सस्तीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं आमी सेवेस्त बसया आनी आमच्या भावाक श्रद्धांजली भेटोवया हंस पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार ची येतलो सुम्याच्या ह्या उतराचेर विश्वास दवरून अंतरलेल्या देवादीन रैमंड डिसोजा हाच्या निर्जीव कुडी मुखार मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन हांगासर आमी सकयल सांगात मेल्ल्या ताका अंतीम नामान पेटोवंक ताच्या निर्जीव कुडीचेर अंतीम दृश्ट घालून दुखे सल्ल्या ताच्या कुटुंबा बुजोवंक आनी ताका सोसणोचो विश्व मागोवंक हांगा सांगात मेल्ल्या ह्या वेळार 2 आदेशाचे उतरां मागोवंक हांव आशेतां मरण म्हूण सांगतना सर्वांक दूख भोगतास जल्मल्ल्या हर एक जिवीक मरण आसाच हे प्रकृतीचे नियम जावन आसा आज देवादीन जाल्ल्या रैमंड डिसोजाच्या मुखार आमी सकड प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाची दूख आमी पावता रैमंड डिसोजा फाटल्या 1 वर्सा पयले पडलो ताच्या उपरांत ताची भलायकी बरी नातली
गरज आसलो हातुंतल्यार ताका मिसा घेवंक बरी आशा आसली. हर प्रयत्न करून तो फाटल्या सामर्थ्यां पातावर मिसा घेतलो वाकर दवरलो. तितली उर्बा ताका सुमयातय, तितली बरोसो आमच्या जिजूतय ताका. आनी फाटल्या एका हप्त्यांत तो परत्यान पडलो आनी आस्पत्रेंत आसलो आनी कालच्या दिसा तो मरण पावलो. रेमंड डिसोजा पावूर 1949 इस्वेंत तो जल्म जाल्लो. 1978 इस्वेंत लिली डिसो लागीं ताका लग्न जाल्लें तलापाडीच्या. ताका देवान तेगा भुरगीं फाव केल्ली. पयलो सतीश डिसोजा तो जेनेट लागीं लग्न जाल्लो आनी ताका देवान दोगा भुरगीं फाव केल्ली. ताचे उपरांत जॉय डिसोजा तो लाविना लागीं लग्न जाल्लो आनी ताका परत देवान दोगां भुरगीं दिल्लीं. तिसरें जुलियट आनी लागीं काजार जाल्लें, ताका देवान दोगां भुरगीं दिल्लीं. ताका हर एका तांकां देवान भुरग्यांचे देणे फाव केल्ले. रेमंड डिसोजान आपली जिणी देवबिरांतीन आनी प्रत्येक जावन कुटुंबांत भुरग्यांक बरी देख दिवन ताणें ती वाडयल्ली. कश्टांत कश्टी जिवान ताचें ल्हानपण जावन तुमकां कळीत आसा. आदले जिवान भोव कश्टांचे, तरी ताणें भुरग्यांक बरें करून पाळन आयलो. तो भुरग्यांची जबाबदारी ताणें बरी करून पाळिल्ली. भुरग्यांक तांणी बरी देख दिल्ली. देखून ताची भुरगीं आमच्या पिरगजेंत क्रियाल जावन आसात. पयलो पुत जॉय गुरकार जावन आसा आनी सतीश तशेंच जुलियट आमच्या संगसांत्यांत ते क्रियाल जावन आसा. तशें भुरग्यांक ताणें हर एकांक ताणें प्रोत्साह दिल्लो. रेमंड डिसोजा ताच्या जिणेंत कश्टांचें काम करतलो, सगोली करतलो, ताचे उपरांत मेस्तांचें काम करतलो. तो प्रमाणीक मनीस हांवें ताचें काम पळयलां. ताच्या कामान तो प्रमाणीकपण, काम तो कठिनायेन करतलो आनी वॉलंटियर करून ताचो दिसपडटो ग्रास तो जोडटलो. आनी तो एक बरो मनीस, सादो मनीस, उलोवणें उणें, राग उणें, ताचें काम जालें तो जालो अशें ताच्या दिसपडटे जिणी तो करतलो. हर एक फावटी ताणें भुरग्यां बाळांक मुस्तपोटी सांगात हाडोवंक आनी सांगात जिवोवंक तो आशेतलो. अशें आसता तो भुरग्यां सांगात तो जियेल्लो. आनी अखेरचे घडये ताका भुरग्यांनी तसो बरो पोस्ट केल्लो. ताच्या तेगा भुरग्यांनी ताका बरें करून पळयलें. प्रत्येक जावन जॉय डिसोजान ताच्याच घरा ताका ताचें काम आसल्यार ताका हांगासर पिरगजेन ताका व्हडली जबाबदारी आसल्यार ताची बापायची जबाबदारी ताणें कितें करूंक जाय आसली ते वेळार तो करतलो. कितले कश्ट जाल्यार वेळ जाल्यार घरची ताची जबाबदारी बरी करून ताणें पाळिल्ली आनी हेरांकी तो बरी देख दितलो. अशें देवादीन रेमंड डिसोजा आज आमचे मदें ना. देव ताका सर्गा राजांत सुख संपत दिवन दी. प्रत्येक जावन संवसारांत ताच्या जिणेंत ताणें केल्ली कितेंय पातकां आसा जाल्यार देव ताका भुगसून दी आनी सगळींच्या ताच्या जेवणांत ताका वंटोली करून दी म्हणून ह्या वेळार तुमच्या समेस्तान हांव मागता. आमी सगळे म्हणया सस्न सोविशो दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश पळोवन दी समाधाना विशय घेवन दी. आमेन. मगचनो मरण पावल्या रेमंड डिसोजाक मुस्तरांनी ताच्या मरणा रितीर मुस्तरांनी कुमक केल्या. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव वापुरबायेचो आमकां सरमावन दिल्ल्या आमच्या विगार बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गुरकार सुनील प्रस्ता, तशेंच आयची सगळे मरणाची जबाबदारी करून गेल्या सेंट सेबेस्टियन पेरमानूर तांकां, व्हिडिओग्राफी केल्या तांकां आनी अपुरबायेचे कोयर केल्ल्या कोयर ग्रुपाक आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा देवादीन रेमंड डिसोजाच्या मरणाक हजर जाल्ल्या सर ताच्या कुटुंबाच्यांक, मोगांच्याक, वाड्यागारांक आनी सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हप्त्याचे मीस पूर्व सोनवारा 11 वरां आसतले. मिसाची कळवणी. हप्त्याचे आनी म्हयन्याचे मीस येवच्या सोनवारा दीस 20 तारखेर सकाळी 11 वरांचेर आसतले. येवच्या सोनवारा 11 वरांचेर आसतले. देवाच्या बागेवून ताका मेळ
सोविशेव सर्वे स्पोरा ताका लाभ आणि निरंतर प्रकाश ताचे फाक देवाच्या भगिवंतानो ताच्या दाराक येया सर्वे स्पोराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. बहु दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्ताताई मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हणून आमी तीर बरवशान पाती येता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन खाकुर्तीन तो मानून घे. तुझ्या साकराक रे मंडी सोजाक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती बाबर्ताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशे कर. अशें क्रिस्त सभें पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. आमेन. आमी सिमिस्त्रेक पयन करता आसतना पुरशावार येता आसतना कोरीस मुखार येता आनी 2 लायनींनी आमी पुरशावाक मेळचें. देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरून तुझ्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुजाल्या शेरा वरून पावो पवित्र तंबाचे सुवातेर हांव येता. देवा तुझे सशी कुसापुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी. तुझे सशी देवा तुझे सशी
सांपोनी म्हाका व्हड तुला देवा तुझेच देवा तुझेच पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे सपनांतच म्हाका तुझेच देवा तुझेच देवा तुझेच तुझेच देवा तुझेच सांपोनी म्हाका व्हड तुला गाया तुझे तुका तुझेच देवा तुझेच देवा तुझेच प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फणांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरल्यांचे कोण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकप उपकारतात तरी पुनर्जीवन परस बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना तूं मानून घे या फणांत तुज्या सक्राक शांत विश्व मेळो तुमचं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनी प्रकाश भोगोंक पावय तुझी येता आनी रास करताय ससनाच्या ससना
आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणा सक्षण देवाना पयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या सोम्याक देखून आमच्या बाबाक आमी सोम्याचे अधीन करया आनी सोमी आपल्या शांतीत ताका वेगळो निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बाबा पासत आमी आमच्या सोम्या लागीं मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तो रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या बाबाक ससनाचो विशय दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय कर तुज्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसलोय तुज्या सर्गीच्या जेवणाक ताका बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या प्रत्येक जाण ताच्या कुटुंबाची तुजे भुरगीं बाबरताच्या बुजोवन आनी सस्तीक जिविताच्या बुरवशान तांकां धैर्य दी सोम्यान शिकयल्ले मागण्या म्हणया प्रार्थुया आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या मरण पावल्या तुज्या साखराची खाकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मन आसलें खऱ्या बावर्तान हांगा ताका बावर्ता ते एकवटायला तेच परी तुजे खाकुर्तीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक खाण दिताय आज भक्ती निकेपिल्ल्या तुझ्या सकरा रैमंडी सोजाक विसलेल्या संगता सगळीच्या सुखाक तू वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय दी